ओसी पिल्स म्हणजे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल्स. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल्स आता सद्याक आता नवे जनरेशन येयला ते ताका म्हणटा आमी लो डोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल्स. ते कशें जेन्ना पिरियड आयले काय ना 5th डेच्यान स्टार्ट करप. ओके आनी कंटिन्युअस घेवन ते आमचे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आमकां माला एन माला डी सप्लाय करता. तेतून कशें आसा 21 व्हाईट टॅबलेट्स असतात आनी 7 ब्लॅक टॅबलेट्स असतात. व्हाईट टॅबलेट्स आसा तो एक्टिव्ह एजंट, तो ड्रग असता आनी 7 ते काळे टॅबलेट असता पळय तेका ते आयर्न टॅबलेट, दॅट इज जस्ट सप्लिमेंट. बरोबर. सो 5व्या दिसाक पयलो टॅबलेट स्टार्ट करपाचो आनी कंटिन्युअस घेवपाचे. सो 21 दीस जाले मागीर ब्लॅक टॅबलेट आयर्न ती डमी टॅबलेट्स. ते टायमार कितें जाता तुजी पिरियड येता, नेक्स्ट पिरियड येता. सो नेक्स्ट पिरियड येता काय ना मागीर तुजी 7 टॅबलेट्स जाली डायरेक्ट नेक्स्ट पॅकेट सुरू करपाचे. सो कंटिन्युअस ओवर अ पिरियड जशी कशी तुजी पिरियडूय सारकी येता आनी सायकलूय रेग्युलर जाता आनी ब्लिडिंगूय कमी जाता. सो अपार्ट फ्रॉम कॉन्ट्रासेप्शन ओसी पिल्स तेजो आनी दुसरो एडवांटेज आसा की फॉर एक्झाम्पल जेंकां इरेग्युलर सायकल्स आसा सो ओसी पिल इज अ बेस्ट ऑप्शन. एक दुसरें कितें ब्लिडींग जर खूब वयता तेन्ना ब्लिडींग कंट्रोल करता. कित्याक आमी इमिडिएटली नेक्स्ट पॅकेट सुरू केले काय तो ब्लिडींग थांबता. सो ब्लिडींग करता तशें आमचे एनिमिया सुदारता.